तुम्ही as you know everybody, last time thing ऐकलं college student आमचा भुरगो हिंगा वयरसून neighboring street and left. तो हिंगे न्हावता आसतना तो unfortunately he drowned and he died. So आतां मागीर last time सगळी government machinery and all inspection बी कर आनी आमगे MLA को आम 2-3 पास हिंगे चेक पूण मागीर आमकां कळ्ळें थिंगे बरी old हें आहली drainage which was blocked and which was not maintained I think for at least more than 20-25 years. ती मागीर काळान आतां MLA आमकां तें मशीन दिवन तें व्हडलें तें चेनी येता तें वत ताकान ते एक दीस भर तेणें काम कोन्ना तें हें केलां ओपन केलां. So आतां water flow is very clear, there is no problem with water flow. Besides that, in this property where we are standing, there were small craters ahले. It is a hilly area न्हू ती, सो तितूनय तें water logging जातालें. सो आतां ओनरान आमचे बाबा तेणें तें हिंग बोगले रावन ते मशिनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलां आतां. सो आय फील पर्सनली हिंगा आतां सद्याक चान्स ना कोणाक ड्रावन जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायटेक उदक जावपाक शकता म्हणजे खातीर. सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जाता. तुमकां खबर आसा आतां आमच्या सरपंचानी सांगलां लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्सांचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो. आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची ती तेणी करी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता हे चिरे बी पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें पूण तें माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो. मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें. कितलीं वर्सां सरपंचान सांगलां की 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्लें आनी हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका दिसता चावो तेगूय जायनासलो. आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी रिस्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आहले मामलेदार आहलो PI आहलो मागीर WRD आहले बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता ते भशेन आमी सॉल्व करतले पूण आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें हें कितें आहा तें फिलींग केलां. आनीक हांव पयलीं सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक हाका काल जाता देव बरें करून की ताणें हांगासर मेशिनरी हाडले तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा. तशेंच WRD AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काल जाता देव बरें कित्याक ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केलें आसा आनी जो आमचो भाव तो सोंपला खरेंच आमकांय दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी हें क्लियर केलें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार आतां तुमच्यानूय हांगा पळोवपाक आतां क्लियर जाल्लें आसा. थोडे बाकीचे कितें कोण बी आहले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केलें आसा. आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते तकत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मिडियांनी तुमकां लास्ट टायम दाखयल्लें ताका लागून सगळे डिपार्टमेंटाक जावं मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हे सगळेचे ऑफिसर्स आसा तांकां WRD हांगा काल जावन देव बरें करून कित्याक आयज असले हांव म्हाका एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा हांव एक एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नदरे मुखार हाडचें हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी त्या युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय. हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवूंक वयता थंड उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू. आनी कितेंय दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब हें एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन न्यूट्रल करता. हे आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते कॉल्ट्री हे जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां. ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना उदक ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता जावं अशें सारकें जालें म्हूण. आनी आमचो सरपंच साबियो तो हें बरो आहा सदांच येवपाक हें करपाक
आमदाराक आपल्या आदराक घेतला, आमदारान घेतल्या आणि हें सगळें काम केल्लें आसा. Which was there, it was blocked. Now the pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear these ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the road side is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. So even any trespassers coming from the roadside, he won't be able to come. Thank you. Yeah. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.